मोगाचनो तुमकां समेजता की देव बरो दीस मागता. आज एका प्रत्येक उद्देशानं आम्ही हे आराधन सोलून व्हरता. आता सकाळी 8:30 तावन दनपारां 12 वरांपर्यंत गेल्या त्या वर्साच्या अखेरीक चीनाच्या वुहान म्हणल्या प्रांतांत उपजल्ली कोरोना व्हायरस पिडा आज संवसाराच्या हर एका देशांनी वचून पावल्या. काल राती पर्यंत ह्या पिडेक वळख जाल्ल्या मनशांचो संख्यो 13,80,000 उतरला. म्हण सांगल्यार लागी लागी 14 तावन 15 लाख पर्यंत मनीस ह्या पिडेक बली जाल्यात. आनी ह्या पिडे वरवीं अंतरलेल्यांचो संख्यो 70,08,000. आज हो संख्यो खंडी जावनी चडला मनशाक दुबावना. ह्या पिडेक बली जाल्ल्या मरण जाल्ल्या मनशांचो संख्यो 2-3 गांवांनी भोव अदीक व्हड संख्येन आसा. इटलींत 16,500 मनीस, स्पेनांत लागी लागी 14,000 मनीस, अमेरिकांत 11,000 मनीस मरण पावल्यात. आनी त्याच प्रमाणे हेर गांवांनी अशेंच मनीस मरणाक बली जाल्यात. वट्टूक सुमार 50,000च्या एक सडीत मनीस येदोळसू ह्या पिडेक बली जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटा. आनी ह्या वरवीं मनशांच्या काळजांत मनांत भिरांत आकांत उपजला. सगळ्यांकी एक विशेष भिरांत आनी आकांत उपजल्लो आमकां पळोवंक मेळटा. आमचे भोंवतणीचें वातावरण तें समाधानाचें न्ही, बगार भिरांतेचें. अशा संदर्भाचेर सोम्याचो आदार मागूंक आमी हें आराधन आसा केलां. सोमी जेजू वैजांचो वैज जाता तितले बेगीन ही पिडा नियंत्रणाक हाडूंक ताज्या लागीं मागच्या खातीर. आनी तशेंच ह्या पिडे वरवीं कश्टतल्यांक आनी कश्टतल्यांक सेवा दितल्यां पासत मागणी करच्या खातीर हें आराधन आसा. तुमी समेजतानी आनी तूं वांटो घेवंक हांव उलो दितां. तुझे मुख मळहं पळोवंक आशेता, तुझ्या हाजरपणान जियोंक अत्रेकता. सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालयता. ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन तुका. सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा. सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. आराधन तुका सोम्या आराधन तुका. दिंबेर पडोवन आमी प्रणाम करता. नमान तुका आमच्या सडवणदारा. सर पडोवन तुका आमी नमस्कार करता. काळजां मोना आमची तुका भेटयता. सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता. म्हज्या अस्कत कायेन बळवंत तूं जाताय. म्हज्या एकसुरपणान सांगात तूं दिताय.
म्हज्या कश्टा दुखांत म्हाका बुजयता येसू मियाये तूं म्हाका जाय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सरवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता पिडे शिडे वेळार म्हाका तूं पावताय कस्ता नसता वेळार आदार तूं जाताय म्हजी पातकां सगळीं आपणाचेर घेता काकुळदारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सरवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिंबेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सरवोंदारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता मोगाळो सोम्या जेजू आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घन दिता आसतना ह्या सकाळीच्या वेळार आमी तुका नमस्कार करता आमचो प्राण आमी तुका अर्पिता तुजें आराधन आमी करता आमी ह्या प्राजीत काळार प्रत्येक जावन ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी आसा तुजें कश्ट आनी मरण नियाळची घडिता ह्या हप्त्यांत आमी ती चलयता तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं आनी जिवंतपणा वरवीं आमची सोडवण केल्ली ती घडिता ह्या हप्त्यांत आमी नियाळता सोम्या जेजू आमी तुका नमस्कार करता कित्याक तुज्या कुर्सा मरणा वरवीं आमची पातकां तुवें धुवन काडल्याय आमी तुका आराधन करता आमी तुजी होगळीक गायता कित्याक मरणाचेर तुवें जैत वेलाय मोगाळ सोम्या जेजू आज प्रत्येक रितीन आमी तुज्या मुखार सरपडून तुका नमस्कार करता तुजी स्तुती गायता आनी तुजें आराधन करता आनी सांगात आस तुजी काकूळ तूं आनी दया आमी मागता आमच्या भोंवतणी विस्तारलेली कोरोना व्हायरस पिडा आनी ह्या वरवीं सक्कड मनशांक भिरांतेक आनी आकांताक कारण जाल्ली पिडा जाता तितले बेगीन ती नपयसावच्या खातीर ती नियंत्रणाक येवच्या खातीर त्या पिड्याक वखद मेळच्या खातीर ह्या पिड्या विरोध झुजतल्या समेस्तां खातीर सेवा दितल्यां खातीर
आम्ही तुझी काकुळत मागता तुझी दया मागता सोम्या. ही पिढा उपजल्या वरवीं जायती मनशां प्रत्येक जावन गरीब दुबळी धाकटी चड संकश्टांक वळख जाल्ली आमकां पळोवंक मेळटात. खाणा जेवणाचो तत्वार तांकां आसा, वखदाची गरज तांकां आसा. तांचेर तुजी काकुळत आनी दया आमी मागता. मोगाळ सोम्या जेजू, ह्या आराधनाच्या वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागता तुजी गुण करची सकत. आमच्या पातकां खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलेल्या वेळार सुवार्थ प्रगट करता आसतना तुज्या प्रगट मिसां वेळार तुवें जायत्या जाणांक आपूण गूण केल्लें. कोण सकट तुज्या लागीं आयिल्लीं ती सगळ्यांय गूण जावन फाटीं गेलीं, भलायके बरीत जावन फाटीं गेलीं. मोगाळ सोम्या जेजू, आयच्या आराधनाच्या वेळार तुज्या लागीं आमी मागता तुजी गूण करची सकत ती वळोन वचोन दी. सगळ्या न्हिदल्यांनी कोण सकड ह्या पिढेक वळख जाल्यान, कोण सकड ह्या पिढेक बली जाल्यान तांच्या समेस्तांतय तुजी गूण करची सकत वळोन वचोन दी. तूं जावन आसाय वैज जावचो वैज. आमच्या भोंवतणी विस्तारलेली ती भिरांत आनी आकांत ते नपयस जावं दी. सोम्या जेजू, वादळाचेर तुवें तुज्या शक्तिवंत उतरांनी नियंत्रण हाडलें. सोम्या, उदका वयल्यान तूं सोलोन गेलोय आनी ह्या वरवीं ह्या संवसाराचेर तुका सक्कडी खाल जातात म्हणून तुवें दाखोवन दिलें. मेल्ल्या मनशाक जिवंत केलें आनी ह्या वरवीं मरणाचेरय तुका अधिकार आसा म्हूण दाखयलें. आज आमी ह्या आराधन चलयता आसतना आमी तुज्या लागीं मागता तुजी काकुळत, तुजी दया, तुजी गूण करची सकत आनी तशेंच आकांतांत आसलेल्यांक, भिरांतेंत आसलेल्यांक धैर्य आनी बुजवण. सोम्या जेजू, तूं आमचो सोडवणदार. मनशांक कितें आसाध्य आसा तें सक्कडी साध्य करचो आमचो सोडवणदार तूं जावन आसाय. तुज्या मुखार आमकांच आमी समर्पण दिता आनी आमी मागता तुज्या आशिर्वादा आमचेर आनी कोणाक सगळ्यांक ती गरज आसा तांच्या समेस्तांचेर. सोम्या जेजू, तूं सगळ्यांनी पळोवंक शकताय. संवसाराच्या हर एका पोंतांनी कितें घडटा तें तूं जाणाय. ह्या वेळार तुजी दिश्ट सगळ्या संवसाराचेर भोंवडाय. सोम्या, कोण सकडी चड आकांताक वळख जाल्लीं आसात, कोण सकडी चड भिरांतेक वळख जाल्लीं आसात, तांचेर तुजे विशेष आशिर्वाद घालून तांकां धैर्य दी. सोम्या, तांकां बुजवण दी. सोम्या, तुजी काकुळत आनी दया आम्हा समेस्तांचेर दी म्हूण मागता. मनशांनी आपलें पातक रोडून तुका उलो मारलेल्या वेळार सदांच तुवें तांचे मागणें आयकलाय आनी आयच्या दिसाय ह्या संदर्भार आमी मागता तीच तुजी काकुळट आनी दया. सोम्याच्या मनाक आनी एक गीत आमी गावया.
ಬದುಕಿನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಬದುಕಿನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು, ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. खंती दुकान बुडलेल्यांक सोम्या जेजू तू धैर्य दी, तू बुजवण दी सोम्या. या पिढ्या वरवीं सकड मनशां आज खंती दुखीक वळख जाल्या, भिरांतेक आनी आकांताक वळख जाल्या. आनी ह्या संदर्भाचेर तुजी उतरां मात्र सोम्या धैर्य दिवंक शकतात, तुजी उतरां मात्र सोम्या जिवीत दिवंक शकतात. जिवीत तुमच्या तुझ्या उतरांनी बुजवण दी सोम्या. दुकान भरलेल्यांक, खंतीन बुडलेल्यांक, आकांतांत बुडलेल्यांक. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದೆ, ನಡೆದುದನಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ. ಅತಿ ದೂರ ನಡೆದುದನಿದೆ, ಮರೆತು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಸಾಗಿದೆ. ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು, ಕರುಣಾಳು ದೇವ ದಯೆ ತೋರಿಸು. ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆವ ಪಥ ತೋರಿಸು. ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ, ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು, ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು. ಕರುಣಾಳು ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅವಿಧೇಯನಾದಾಗ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಾನು ದೂರಕ್ಕೆ ನಡೆದಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ದುಂದುಗಾರ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಗ ನಡೆದು ದಣಿದು ನಾನು ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾಪ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಅವಿಧೇಯತೆ ಈ ನನ್ನ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಅತಿ ದಯೆಯಿಂದ ಕರುಣೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗನೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸು, ಮಗಳೆಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸು. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲೆದೆ, ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಬಾಳಿದೆ. ಕಡು ಪಾಪಗೈದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಲೆದೆ, ತೊರೆದು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಬಾಳಿದೆ. ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನೀರಕ್ಷಿಸು, ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡಿ ನೀರಕ್ಷಿಸು. ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು, ಕರ ಹಿಡಿದು ಪರಿಪಾಲಿಸು. ಬದುಕಿನ ಬರಡಾಗಿದೆ,
ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಚಿಂತೆಯಲಿ ಚಿತೆಯಾಗಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ನಿನ್ನ ಜೀವಕ್ಕೆಯನ್ನ ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ದೇವ ನೀ ಮೂಡಿಸು ಬದುಕೆನ್ನ ಬರಡಾಗಿದೆ ಕರುಣಾಳು ಸ್ವಾಮಿಯೇ, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ತೊರೆದು ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದಾಗ ಕಡು ಪಾಪವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಲೋಭಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವಿಮೋಚನೆಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸ್ವಾಮಿ ಯೇಸುವೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಕಾರ, ದುಂದುಗಾರನ ಮಗನ ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸು ಸ್ವಾಮಿಯೇ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಸರಿದು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ದಣಿದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಬೇನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಭಯ ಎಂಬ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊರೆಗೆ ನಾವು ಬರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು, ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕಾಪಾಡು ಸ್ವಾಮಿ. मोगाच्या भाव बहिणीनो, आमच्या भोंवतणी भिरांतेची आनी आकांतेची परिस्थिती उपजल्या ह्या पिढे वरवीं. आनी फाटल्या समार दिसांनी आमी भायर वचोंक जायनासतना आमच्या घरा भितर आसा. आनी असल्या संदर्भाचेर आमी कितें करूंक जाय? ह्या दिसांनी जायते मनीस ह्या पिढे विशयांत जायते उलयतात. कितें आमी करूंक जाय आनी कितें आमी करूंक नजो सांगाताच. ह्या पिढे वरवीं आमी कितें शिकोवंक जाय तेंय जाणारी मनीस तांच्या अर्थभरीत उतरांनी आमकां सांगतात. तांतलें एक उतर वाचलें हांवें अशें आसा: ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ನಾವು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರು ನಾವು ಅಂಗಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯದವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. मनीस संद्रा गेला. मनीस मंगळा ग्रहाक वचोंक तयाराय करते आसा. आनी असल्या संदर्भाचेर आज आमची परिस्थिती कितें जावंक पावल्या गे म्हळ्यार अंगळाक म्हळ्यार आंगणाक वचोंक जायना तितली परिस्थिती आज आमच्या भोंवतणी आयल्या. आनी असल्या संदर्भाचेर आमी कितें करूंक जाय? भिरांत आनी आकांत खंडीत जावनी आमकां हर एकल्यांकी आयला. तस जाल्यार वातावरणांत आमी जियेते आसा. When we cannot go out, we have to go inside. When we cannot go out,
वी हॅव टू गो इनसायड. आमकां भायर वचोंक जायनातल्या संदर्भार आमी भितर वचोंक जाय. आमी घरा भितर बसून आसा आनी खंय भितर वेचें म्हणलें सवाल तुमच्या मतींत उपजोवंक पुरो. खरेंच आमकां भायर वचोंक जायना. आमी घरा भितर बसल्या तितलें पावना. आमी आनीकी भितर वचोंक जाय. ते खंय म्हूण सांगल्यार आमच्या भितर आमी वचोंक जाय. आमच्या भितर आमी वचोंक जाय आनी आमी नियाळ करूंक जाय आमच्या भोंवतणी आज विस्तारलेली परिस्थिती कित्या खातीर आसा. ह्या परिस्थितींत हांव कितें शिकयता, देव म्हजे तावन कितें अपेक्षिता. मोगाच्यानो, आज आमी लॉकडावनांत आसा. हे लॉकडावन संवसाराचें प्रथम लॉकडावन न्ही. संवसाराच्या सुरवेरी असलें एक लॉकडावन जाल्लें आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. उत्पत्ती पुस्तकांत 6व्या 7व्या आनी 8व्या अध्यायांत आमी पळयलें जाल्यार थंयसर असलेंत एक लॉकडावन जाल्लें आमकां पळोवंक मेळटा. आमी पळयता नोयेच्या काळार लोक सक्कडी पातकांत बुडलोलो. तांच्या खुशा प्रमाणे जियेताले. तांकां कितें संतोश दिता गी, तांकां कितें मजा दिता गी, तशें ते जियेताले. देवाची खुशी कितें, देव आमच्या तावन कितें अपेक्षिता तें तांकां पडोवन वचोंक नासलें. खोटेपणांत ते बुडुल्ले आनी त्या खोटेपणांतच ते जियेताले. आनी तसल्या संदर्भाचेर देव संवसाराचेर खोटेपण विस्तारलेलें पळोवन सुरसुरता. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसाराचेर विस्तारलेलें खोटेपण पळोवन देव सुरसुरता. ही रिपेंटेड. उत्पत्ती पुस्तकाच्या सुरवेल्या अध्यायांत आमी पळयता देवान हो संवसार 100 दिसांनी रचलेल्या वेळार हर एक दिसाच्या अखेरेक देव ताणें कितें रचलें गी तें पळयता आनी संतोश पावता. कित्याक म्हळ्यार तें सक्कडी ताका बरें दिसलें. पूण नोयेच्या काळार देवान संवसाराचे दिश्ट घालता आसतना देव सुरसुरलो. कित्याक म्हळ्यार मनीस पातकांत पडलोलो, मनीस खोटेपणांत बुडलोलो, मनीस ताच्या खुशे प्रमाणे जियेतलो. आनी त्या देखून देव एक निर्धार करता, ह्या मनशांक सगळ्यांकी नाश करूं. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचले ते सक्कडी मनीस देवाचें सारकें होगडावन घेतलेले वायट मनीस जाल्ले. तांच्या पैकी एक कुटुंब तो पळोवन संतोश पावता आनी तें जावन आसा नोयेचें कुटुंब. आनी तो नोयेक म्हणटा, एक तूं थारू बांद 300 फीट लांब, 50 फीट हाती रुंद आनी 30 फीट उबाराय आसूं दी त्या तारवाक. देवान सांगिल्ले प्रमाणे नोयेन तें तारू बांदूंक सुरू केलें. पर्वताच्या तकलेर आनी सक्कडी मनीस नोयेक पळोवन हांसा लागले. ते म्हणाले, वो एकलो पिसो, तारू आसचें उदकांत वचोंक आनी वो मनीस तारू व्हरून पर्वताच्या तकलेर बांदता म्हणून. नोयेन ताजें काम शांतपणी मुंदारून व्हेलें. ताजे भोंवतणी आसले सक्कड मनीस ताची केळकुळां करतात त्या विशयान ताणें गमान दिवंक ना.
देवान कितें सांगलें तें ताणें केलें. आनी आमी पळयता तांच्या वर्साच्या दुसऱ्या म्हयन्याच्या 17व्या दिसा पाताळाचे झरी फुटल्यो आनी पावस वतोंक लागलो. 40 दीस पर्यंत कळनासलो पावस, निरंतर पावस. आनी ते दाळा नोयेक पळोवन हांसतेल्या मनशांक बगलें जाय. कित्या खातीर नोये पर्वताच्या वयर तारू बांदतालो. देवान नोयेक आदेश दिल्लो, तारू बांदून ताजे भितर वेता आसतना शुद्ध प्राणी कितें आसात पळय ताजे 7 जोडयो भितर वचोंक आनी अशुद्ध प्राण्यां पैकी एक जोडी भितर वचोंक. नोयेचे पूत शेम, हाम आनी जाफेत, नोयेची बायल आनी तेगी सुन्यो त्या तारवाच्या भितर सरली. मोगाच्या भाव भयणीनो, हें जावन आसलें संवसाराचें प्रथम लॉकडावन. नोये आनी ताचें कुटुंब तारवाच्या भितर आसलें. ती कितें करतालीं जावं पुरो त्या तारवा भितर? खंडी जावनी ती थंयसर मागणें करतले मनशाक दुबावना. कित्याक म्हळ्यार देवाक मानवल्लें कुटुंब तें जावन आसलें. आनी ते 40 दीस आनी उपरांतल्या दिसांनी तारवा भितर बसोवन तांणी देवा लागीं मागलें, तांणी ध्यान केलें. देवाची खुशी ती जाणा जाली. देवाच्या सहवासान ती जियेलीं. 150 दिसां उपरांत 7व्या म्हयन्याच्या 17व्या दिसा पावस रावलेल्या वेळार ते तारू एका उबार पर्वताच्या शिखराक आदारान रावलें. आनी आमी पळयता 10व्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा नोयेक भायर हेर गुड्या दोंगरांचे तकल्यो दिसल्यो. आनी उपरांत नोयेक 601 वर्स जाता आसतना वर्साच्या पयल्या म्हयन्यांत आनी पयल्या दिसा सगळ्यांनी उदक देंवलें आनी ता मागीर धर्ण सुकली ताका पळोवंक मेळ्ळी. तो भायर आयलो आनी देवाक ताणें बलिदान भेटयलें. प्रेज द लॉर्ड. मोगाच्या भाव भयणीनो, नोये आनी ताजें कुटुंब भायर पावस वता आसतना आनी ते लॉकडावन जाल्ल्या वेळार तांणी धैर्य सांडूंक ना. तांणी धैर्य सांडूंक ना. बगार तांणी तो एक अवकाश म्हणून घेतलो. ती भितर बसली तारवाच्या आनी देवाचो अनुभव तांणी केलो. मोगाच्यानो, आज आमच्या भोंवतणी लॉकडावन आसा आनी असल्या संदर्भाचेर आमी धैर्य सांडचे नाका. आमी आकांताक आनी खावजेणेक वळख जावचें नाका. कित्याक म्हळ्यार आमची राखण करचो देव आमच्या सांगात आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची राखण करचो आनी आमच्या कुमके घेवचो देव आमच्या सांगात आसा. ताचे उतार आमी वाचया. देवाचे उतार आमी वाचया आनी नियाळया. देवाचे उतर आमकां धैर्य दिता. देवाचे उतर आमकां वाट दाखयता. देवाचे उतर आमकां जिविताची वाट दाखयता. आमच्या जिविताचेर एक दिश्ट गेल्या सुकोन गेल्ल्या घडयां खातीर, सुकोन गेल्ल्या संदर्भा खातीर आमी पाश्चात्तापावन देवाची काकुळत मागया. देवाक आमी शरणया. देवाक आमी सुकल्या म्हणून सांगया. आनी असल्या संदर्भाचेर आमचो काकुळदार देव आमच्या थंय ताची काकुळत दाखयता. ताच्या बॉक्सांनी आमकां दिता. ताच्या वेंगेंत आमकां तो घेता. आनी त्या देखून ह्या संदर्भाचेर आमी जाणा जावया.
आमच्या भोंवतणी आकांताची एक छाया सावळी आसा, भिरांतेची एक परिस्थिती आसा, पूण ताजेर पातयेनी दवरतल्याक आमकां देव लागींच आसा. मोगाच्या न्हू, आमी दिश्ट कोसोवे आमच्या सोम्याचेर. आमच्या खातीर सर्गार तावन ह्या भुमीचेर मनीस जावन आयिल्लो आमचो सोमी जेजू आमच्या सांगाता आसा. ताजी कूड आनी रगत ताणें आमच्या खातीर दिल्लें. संवसाराच्या अखेर पर्यंत आमच्या खातीर आनी आमच्या सांगाता आसच्या खातीर ह्या साक्रामेंतान तो आमच्या सांगाता आसा. ह्या सोम्याक आमी हरसिया, ह्या सोम्याची स्तुती आमी करया, ह्या सोम्याक आराधना आमी करया. कित्या खातीर आमच्या कश्टान तो सांगाता आसा, आमच्या दुखान तो सांगाता आसा, आमच्या अस्कतकायेंत बळ जावन आमकां तो सांगात दिता. हें गीत आमी गायता आसतना त्या गितांतली उतरां आमचे कर घेवया आनी ती उतरां आमच्या काळजांत उमाळचें मागणें जावं दी. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देवून तुजी ससाय, आमकां देवून तुजी ससाय. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देवून तुजी ससाय, आमकां देवून तुजी ससाय. बेंबीरांते आमकां दोस्ताना, दैरान आमकां तूं भरताय जेजू. दुस्मान आमकां वेडो घालतना, जैत आमकां जोड दिताय जेजू. जैत आमकां जोड दिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देवून तुजी ससाय, आमकां देवून तुजी ससाय. कंत बेजाराय आमकां दोस्ताना, संतोष काळजान तूं भरताय जेजू. दुखची उतरां काळजाक तोपतना, बोगसून कृपा तूं दिताय जेजू. बोगसून कृपा तूं दिताय जेजू. आमचे संगी तूं आसाय, सुखा दुखान तूं संगी आसाय. जेजू देवून तुजी ससाय, आमकां देवून तुजी ससाय. एक सुरपोनान आमी आसतना, मोगा सांगात तूं दिताय जेजू. मोरणांत
तातडीक आमी पावताना सासान जिवीत लाभयताय जेजू सासान जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगी तूं आसा सुखा दुखान तूं संगी आसा जेजू देऊन तुजी ससाय आमकां देऊन तुजी ससाय आमचे संगी तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू देऊन तुजी ससाय आमकां देऊन तुजी ससाय प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाच्यानो नोयेच्या काळार देवान कित्या खातीर बुडतुगोल धाडलो कित्याक म्हळ्यार त्या काळार मनीस सकडी तांच्या खुशा प्रमाणे जियेतले पातकांत ते आसले देवातावन पयस गेल्ले आज आमी आमच्या भोंवतणी एक दिश्ट गेली जाल्यार आमकां कितें पळोवंक मेळटा ह्या कोरोना व्हायरस ही पिडा विस्तारलेल्याच्या संदर्भाचेर कशें मनशांचें जिवीत बदल्लां तें पळोवन स्पेनांत जियोच्या एका मनशान विवियन म्हणल्यान एक नियाळ दिला तो कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार नेचर टेक्स केअर ऑफ इट सेल्फ प्रकृती आपणाची जतन घेता केदाळा मनीस आपल्या शेजाऱ्या विशयांत आनी आपणे जियोचे हे परिसर ताजे विशयान चिंतिनासतना स्वार्थान बुडता गे आनी स्वार्थान जियेता गे तो वळू ही प्रकृती आपणाचे अस्तित्व सांबाळचे खातीर ह्या परिसराचे समतोलन सांबाळचे खातीर ती आपणाची जतन घेता ताज्या नियाळांत तो कितें म्हणटा की म्हूण सांगल्यार प्रकृती मनशा लागीं उलयता प्रकृती मनशा लागीं उलयता कितें म्हणून उलयता आय डोंट वॉन्ट टू पनिश यू बट आय वॉन्ट टू वॉर्न यू हांव तुका शिक्षा दिवंक अपेक्षिना बगार तुका सत्राय दिवंक आशेता हांव तुका शिक्षा दिवंक अपेक्षिना बगार तुका सत्राय दिवंक आशेता कित्या खातीर आमी पळयलें जाल्यार देवान आमकां हो सोबीत सुंदर संवसार रचून आमकां ताणें दिला उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता देवान काळोख आनी उजवाड विंगड विंगड केलो भुमी आनी अंतरळ विंगड केलें आनी ताजे उपरांत भुमीर आसलेलें उदक एका कुशीन व्हेलें आनी धर्ण आनी एका कुशीन हाडली सूर्यो आनी संद्र नेकेत्रां ताणें रचलीं उदकांत आसच्यो मासल्यो ताणें रचल्यो धरणे वयर सरचे सर्व जिवी ताणें रचल्यो
आकाशार उपची सुकणी ताणें केली रचली आनी निमाणे ताणें मनशाक रचलो आपल्या सारक्यान आनी स्वरुपायेन आनी तो सगळो संवसार मनशाच्या हातान ताणें घालो. मनशाक रचल्या उपरांत मनशाक भूक लागता ताण लागता म्हणून देवान उदक आनी ताज्या मागीर हेर खाणा वस्तू रचूंक ना. बागार देवान सक्कट रचून जाल्या उपरांत मनशाक ताणें रचलो. मनशाक कितें सक्कट गरज आसा तें सगळें रचून जाल्या उपरांत मनशाक ताणें रचलो आनी ताचेर धनीपण सोलोवंक ताणें सांगलें. देवान मनशाक हो संवसार दिल्लो उपयोग करूंक दुरुपयोग करूंक न्ही. पूण आमी आज आमच्या भोंवतणी आनी संवसाराचेर एक दिश्ट भोंवडायलीसर आमकां कितें पळोवंक मेळटा. मनशान ह्या प्रकृतीची संपन्मुलां उपयोग केला मात्र न्ही बागार अतिरेक रितीन म्हूण सांगल्यार गरजेच्या की सडीत वांटान काल्याक म्हूण सांगल्यार होरबसू स्वार्थ अंगलाप आनी ह्या रितीन मनशान ह्या प्रकृतीचो उपयोग केला आनी बागार लेखावरतो उपयोग केला. मनशान ह्या प्रकृतीचो दुरुपयोग केला आनी तस जाल्यार संदर्भाचेर प्रकृतीन मनशाक तोवळ तोवळ सत्राय दिल्या आनी त्या देखून तो विवियन म्हणटा हांवें मनशा तुका सत्राय दिल्ली. हांव उदाहरण आमी पळयता 2-3 वर्सां आदीं आमच्या गांवांत जायते आवर आयिल्ले मनीस सगळे कश्टांक वळख जाल्ले. पूण एक सवाल आमी विचारच जाय ह्या कश्टांत रावन आमी कितें शिकल्या. त्या आवर आयिल्ल्या वेळार ग्रेस्त दुबळो म्हणलो कांय तोवळ थंयसर अंतर पळोवन आवरान सगळ्यांकी समान करून सोडलें. पूण त्या आवर देंवन गेल्या उपरांत मनशान कितें शिकिल्लें तें पालन केलां गी. त्या आवर आयिल्लें दुबळ्यांक मात्र ग्रेस्तांक सक्तांक येयलां. कीळ जातीच्यांक न्ही उंचल्या जातीच्यांक येयलां. सगळ्यांकी समान कर सोडलें आवरान. प्रकृती म्हणटा हांवें तुका सत्राय दिवच्या खातीर उजो धाडलो. फाटल्या दिसांनी आमी पळयता ऑस्ट्रेलियांत उजो पेटोवन कितलेशे रान हुलपोवन गेलां आनी त्या राना भितर आशिल्ल्यो मनजाती कितल्योश्यो मरोन गेल्यात. 1-2 न्ही असंख्यात रितीन. कशें देवान आमकां रचलां गी तेच प्रमाणे देवान रानांतल्या मनजातीक रचला. देवान आमच्या हातान घाल्लो संवसार आमी तो कसो उपयोग केला की ह्या दुरुपयोग केला. देवान आमकां संतोशान जिवोवच्या खातीर आमच्या भोंवतणी आमकां जाय जाल्लीं संपन्मुलां दिल्लीं. आमी ती संपन्मुलां काडून घेवन कितें केलां आमी प्रकृती नाश केल्या. रानां कातून प्लास्टीक उत्पादन करन ते प्लास्टीक संवसारात सगळ्यां इतल्यानी घालन दर्यांत उडोवन हो संवसार देवान रचलेलो सोबीत सुंदर संवसार आमी तो कस्तळ करून सोडला. मनजातीक आनी उदकांतल्या मासल्यांक वीक करून आमी दिला. वीक दिला आमी ह्या प्लास्टिका वरवीं कस्तळा वरवीं. मनशान आपल्या स्वार्था खातीर गरजेच्या की सडीत मापान आमकां पळोवंक दिसता कितें ताणें उबें केलां गे म्हणून. कालें दिसता आमकां. आमी जर तर पळयलें जाल्यार त्या कारखान्यांनी वोंकोन भायर येवचो धुरो रस्त्यांनी धांवची वाहनां आनी त्या वाहनां तावन येवचो तो धुरो हें सगळें बरोवन देवान आमकां दिल्लें नितळ वारें तें विकाळ वारें जावंक पावलां. आनी त्या देखून प्रकृती मनशा लागीं विचारता द नेचर टेक्स केअर ऑफ इट सेल्फ. नेचर
प्रकृती मनशा लागी विसरता. आता तुका कशें बघता भितर बसवल्या वेळार, आता तुका कशें बघता भितर बसवल्या वेळार ते विकाळ वारें सेवता आसतना तुवें हेरांक म्हूण सांगल्यार सकयल्या वर्गाच्या जिवींक, प्राणींक, मासल्यांक तुवें ह्या प्लास्टिका वरवीं आनी ताज्या मागीर ह्या दुऱ्या वरवीं वीक खावयल्या वेळार तांकां कितें बगता तें तुका समजता की आनी अशें मनशान लिसांव शिकनासतना, पाठ शिकनासतना परत आनी परत्यान त्याच पातकान पडटा आसतना, परत आनी परत्यान त्याच चुकीच्या वाटेन चलता आसतना द नेचर टेक्स केअर ऑफ इट सेल्फ. जाय तितली सत्राय दिल्या प्रकृतीन मनशाक आनी मनीस केदाळ शिकनांगी तो वळू प्रकृती म्हणटा आळे हे कर्ग तुज्या मुखार दवरला. तुका एक सत्राय जावन तुवें तुजी सूख तिदवून काडून घेवच्या खातीर, संपन्मोला मनशा लागीं वांटून काडून घेवच्या खातीर, सकडा लागीं वांटून काडून घेवच्या खातीर राजकारण घालूंक न्ही, पुंजोवन आनी पुंजोवन दवरूंक न्ही. देवान मनशाक कितें जाय तें तितलें सक्कडी दिलां, पूण पुंजोवंक न्ही एकल्या दोगां कडेन, बकर सक्कडां कडेन वांटून काडून घेवन देवान दिलां. देवान आमच्या हातांत घालां ह्या प्रकृतींतले सक्कडी, कुशा प्रमाणे आमकां जाय त्या प्रमाणे ताजो दुरुपयोग करूंक न्ही, नाश करूंक न्ही, बकार ताजी जतन काडून घेवंक. कशें येदोळच्यांनी ही प्रकृती सांबाळून आमकां दिल्या गी तशें आनी मुखार येवच्या मनशांकी ती सांबाळून आमी पाशार करूंक आसा. आनी ती जावन आसा सत्राई प्रकृतीन ह्या कर्गा मारिफात मनशा मुखार दवरची. आमी कितले शिकता तें आमचेर हुंदून आसा. प्रकृतीन वादळ धाडलां दर्यांत, प्रकृतीन उजो धाडला, प्रकृतीन आवड धाडलां, भुंयकांप धाडल्या. तात्काळाक न्ही, बगार आमी तांतून पाठ शिकोवंक, लिसांव शिकोवंक, हर एक फावटी एक एक वायट घडटा आसतना तांतूंत जावन आमी समजोन घेवंक आमी जावन आसा देवाची भुरगीं. आमी आमचें जिवीत हेरा लागीं वांटून घेवंक जाय, पातकाक पाठ करूंक जाय, स्वार्थ सोडूंक जाय, खोटेपण तें आमकां नाका, पयस सोडूंक जाय, असलें लिसांव आमी शिकोवंक जाय. त्या खातीर ही सत्राय मोगाच्या भाव भयणीनो. हें कर्ग आमच्या मुखार आसा. प्रकृती म्हणटा शिक्षा दिवनय बगार तुका वॉर्निंग दिवंक. देवान आमकां समेस्तां की ताज्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचल्यान आज देवाच्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचलेलीं आमी मनशां एकामेका भाऊ भयणीच्या मनोभावान जियेतावंगे, देवबिरांतेन आमी जियेतावंगे. नोयेच्या काळार कशें मनशान देवाक विसरून सोडलो तशेंच आजय मनीस देवाक विसरून सोडलेले आमकां पळोवंक मेळटा. पाश्चात्य गांवांनी आमी पळयता देव वचूं नाका म्हणलें चिंतप थंयसर आसा. परगट जाग्यांनी इस्कालांत दफ्तरांनी कुरीस आसतलो तो काडलो थंयसर तो. कित्याक म्हळ्यार सामान आतां सक्कड मनशांकी सामान आतां जावच्या खातीर आमी विचारता कश्टांच्या वेळार देवान आमकां कित्याक सोडून घाला गे म्हणून. मोगाच्या न्हू, कश्टांच्या वेळार देवान आमकां सोडून घालूंक ना, बगार आमी देवाक सोडला. देवान आमकां सोडूंक ना, बगार आमी देवाक आमच्या जिणेंतावन भायर घाला. आनी त्या देखून थोडे फावटी आमच्या कश्टांच्या वेळार आमी विचारचे आसा देवान म्हाका कित्याक सोडून घाला गे म्हणून, देव खंय आसा गे म्हणून. ताका जाप आमी दिवंक जाय. आमच्या जिणेंत सक्कडी बऱ्या आसल्या वेळार आमी देवाच्या कुशा प्रमाणे जिये लावंगी. खऱ्या काळजान आनी खऱ्या मनान देवाची स्तुती आमी केल्या गे. ह्या देखी खातीर मात्र करनासले हांव गे. आमचें जिवीत आमी हेरा लागीं वांटून घेतलां गे, प्रत्येक जावन अस्कत मनशां लागीं. आमी ह्या प्रकृतीची संपन्मुलां
ती फावो त्या मापान उपयोग केला आनी ह्या ताचो दुरुपयोग केला. ह्या संदर्भाचेर आमच्यात जिणेचेर दिश्ट घाली आमी नियाळ करया. आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत एक ना तर एका संदर्भाच्या खंडीत जावनय आमी देवाची खुशी पाळूंक सुकल्या म्हणच्या कांय दुबाव ना. आमी खंडीत जावन चुकून पडल्या, वैयक्तीक जावंक पुरो या सामुहीक रितीन खंडीत जावन. आमच्या भोंवतणी आमकां काले पळोवंक मेळटा की म्हूण सांगल्यार बहुराष्ट्रीय कंपनी तांचो एकच उद्देश आसा काले म्हूण सांगल्यार जाता तितलें करचें, लाभ करचो. आनी ह्या संवसाराचें धन दिर्वें पुंजोवन दवरचें केवल थोड्या हातांनी मात्र. आनी जायते हात तोंडाक वचना तांच्या लागीं ना खावंक. कित्याक म्हळ्यार ह्या व्हड मनशाचे हात कितले व्हड जाल्यात की म्हळ्यार तांणी पुंजोवन दवरले तितले मागीर तांकां पावना. आनी त्या देखून जायत्या हातांक आनी तोंडांत कांयच नासतना तांणी बुकेन पडचें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी असल्या संदर्भाचेर प्रकृती आमकां मनशांक जागयता. असल्या ह्या पिढेच्या मुखांतर प्रकृती आमकां जागयता. मनशा उठ जागो जा, तूं कितें करताय पळय तें सारकें न्ही. आमी कान दिवया. हे कोरोना व्हायरस दोळ्यांक दिसना मोगाच्यान, पूण कितले मारेकार. ही सत्राय दिल्ली आमी ती मानून घेवया आमी आनी आमच्या जिणेंत बदलावण हाडूंक प्रयत्न करया. देवाची काकुळट आमी मागया. आमच्या सुखीचे बक्षान आमी मागया. आमचो देव काकुळदार. निनिवेच्या लोकांनी जोनान केल्लो प्रवाद आयकून ताणें आंगाचेर गोबर घालना गुणी वस्तू न्हेसून देवाक बोब मारली. अन्य जातीचो मनीस तो. त्या निनिवेंतलो लोक अन्य जातीचो लोक. तांणी देवाक बोब मारलेल्या वेळार देवान तांचे मागणे आयकले. तांणी तांची जिणी बदलिली, परिवर्तन केली. आनी देवान तांचे मागणे आयकले, तांकां राखलें. तांकां त्या कश्टांत आवन, त्या कर्गात आवन आज आमी आमच्या पातकां पाठ करना, आमच्या स्वार्थाक पाठ करना, आमच्या अशीर मनोभावाक पाठ करना. आमी देवाक उलो मारया. देव खंडीत जावनी आमचे मागणे आयकता. जर तर निनिवेच्या लोकांनी देवाक हात बोग मारता आसतना तांचे मागणे आयकले आनी तांकां राखलें आनी सांबाळलें जाल्यार तो देव आमकांय खंडीत जावन राखता आनी सांबाळटा. आमची काकुळट तो करता. ताच्या विस्तारलेल्या हातांनी आमकां तो वेंग मारता. सुकोवन पडलेल्यांक आमकां तो बक्षिता. कशें वेचीक पुताच्या बापायन ताच्या पुताक पाटी येता आसतना धांवून वचून वेंग मारली की तेच प्रमाणे तो देव आमकां हर एकल्यांक की ताच्या वेंगेंत घेता. आमी इतलेंच करूंक जाय. देवा मुखार आमची सूख वळखुचें. आमी खंयच्या कडेन सुकोवन पडल्या त्या सुखी बॉक्सांनी मारचें आनी आमी देवाची काकुळट मागची. देवा आमकां पाव म्हणून. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी बसल्या कडेच आमच्या चिडयेचेर एक दिश्ट घालना. आमी सुकोवन पडलेल्या संदर्भांक देवा लागीं बॉक्सांनी मागया. काकुळदार बापा, म्हाका तुवें तुज्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचयलोय. आज म्हजेर आमी दिश्ट घालता आसतना म्हज्या जिणेंत जायत्यो घडयो म्हज्या दोळ्या मुखार येतात. तुका आविदय जावन पातळ कर्ण तुजे तावन पयस गेल्ल्यो घडयो म्हज्या दोळ्या मुखार येतात. आज म्हज्या भोंवतणी ह्या संवसारांत विस्तारलेली ही भिरांताची आनी आकांताची
ही परिस्थिती या वातावरण एक नंतर अनेक रितीने हावी ताका कारण झाला. निनिवेच्या लोकांनी आपल्या जिणेक फाट करणं तुका बोब मारलेल्या वेळार तुवें तांचे मागणे ऐकले. काकुळदार देवा, आज हांवें तुजी काकुळत मागता, हांवें तुज्या लागीं बोक्साने मागता. आमच्या भोंवतणी उपजल्लें भिरांतेचें वातावरण, आमच्या भोंवतणी विस्तारलेलें हें आकांताचें वातावरण तूं बेगीनच निवार. त्या बुर्तुकाराच्या उपरांत नोयाच्या कुटुंबा मुखांतर एक नवें जनांग तुवें उपजायलें. त्याच प्रमाणे ह्या कर्गातावन भायर येवन एक नवी मनशां जावन जियोवंक आमकां तुजें बेसावूं दी. पातकी जिणेक पाठ केल्ली, बोक्सानाच्या स्पिरितान जियोवचें, निस्वार्थपणान जियोवचें, मोगाच्या मनोभावान जियोवचें मनशां जावन जियोवंक आमकां तूं फावो कर. एक गीत आमी आतां गावया. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೆ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾನಾಗಿ ಜಗದಲ್ಲಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನ ಈ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ. ದೇವರೇ ನಿನ್ನ ಅರಿವಿಗೆ ಬರದೆ ನಡೆಯದು ಏನು ನನ್ನ ಈ ಬಾಳಲ್ಲಿ. ಗಾಯ ಮಾಡಲಪ್ಪನೇ ಕೊಟ್ಟಿದಿ ನೀನೇ, ಸೌಖ್ಯ ಕೊಡಲು ಓಡಿ ಬರುವ ವೈದ್ಯರು ನೀವೇ. ಪ್ರೀತಿಸುವ ಕೈಗಳೇ ನನ್ನ ಹೊಡೆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. सोम्या जेजू, या संसारात येत असताना हांवें कितेंय आडूंक ना, आनी हो संसार सोडून वता आसतना हांव कितेंय वरिना. जल्मातून मरणा पर्यंत जिवंक कितें जाय तें तुवें म्हाका दिलाय. तातूंत तृप्ती पावोंक दादोशी जावंक हांवें शिकाशें
आणि त्या प्रमाणे जी अशें मात्र म्हाका तुजी कृपा दी. हांव सुकोन पडलेल्या वेळार हात धरण चलोवंक धांवून येवचो म्हजो देव तूं. तुज्या लागीं काकुळत मागता. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಾಗ ನಾನೇನು ತರಲಿಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋದಾಗ ನಾನೇನು ಒಯ್ಯಲ್ಲ. ದೇವರೇ ನೀನೇ ಸಕಲವ ಕೊಟ್ಟೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನಾ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಶಿಲ್ಪಿ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದೆಯು ನಾನು, ಕೆತ್ತಿ ಕೆತ್ತಿ ರೂಪ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರೇ ನೀವು. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವ ರಕ್ಷಕ ನೀವು, ಭಾರವೆಲ್ಲ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಸ್ತುತಿಸುವೆ ನಾವು. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೇ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೆ ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ, ಕಣ್ಣೀರಲ್ಲೂ ಕರ್ತರೇ ನಿಮ್ಮನೆ ಸ್ತುತಿಪೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ನಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಮರಣದಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಬನಂತೆ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತ ಮಹಿಮೆ ಹಾಡುವೆ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ, ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಯೇಸುವೇ ನಮನ. मोगाच्यानो, ह्या कोरोना व्हायरस पीड आमच्या भोंवतणी विस्तारलेल्या वेळार आमी कशें तातूंत रक्षण घेवंक जाय तें आमकां जायत्या मनशांनी अधिकाऱ्यांनी वेगवेगळ्या रितींनी आमकां सांगून दिल्लें आसा. ह्या विधानांत आमच्या आत्मीक जिणेकी आमी जायतें शिकोवंक आसा आनी आमी तें लागू करूंक आसा. ह्या दिसांनी जायते संदेश आनी जायत्या रितीचे नियाळ आमकां ह्या वॉट्सॅपाचेर तेणें गेल्ले आमकां पळोवंक मेळटात, आयिल्ले पळोवंक मेळटात. असल्या पैकी एक हांवें पळयल्लें आसा आनी तें बरें लागलें म्हाका. आमच्या आत्मीक जिणेक ह्या पिड्यांतून आमी कितें शिकी येता गे म्हणून. ह्या पिड्यांतून पयस रावून ह्या पिड्याचो वसो लागन अशें सत्राय घेवंक आमी कितें करी येता. टिप्स फॉर हेल्थ, भलायकेक गरजेच्या संगती पिड्यांतून पयस रावच्या खातीर दिल्ले आसात. आनी तातूंत आमी पळयता कितें म्हूण सांगल्यार आमकां म्हणटात कांय म्हूण सांगल्यार भायर तावन येना फुडें खंय गेल्यार आमी भितर येना फुडें मस्त फावटी आमी साबू घालून हात धुय जाय म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ते क्रिमी आमच्या हातांक लागले जाल्यार ते साबू घालून आमी धुल्यार मात्र वेतात. नाजाल्यार खंय सॅनिटायझर घालून आमी हात पुसिजे म्हणून. वॉश युअर हँड्स. ह्या वेळार आमकां देव कितें सांगता. वॉश युअर हँड्स ह्या आमच्या लौकीक जिणेक आनी आमच्या आत्मीक जिणेक वॉश युअर हार्ट. तुजें काळीज धू तूं. कित्याक म्हळ्यार काळजांत जर तर क्रिमी भरल्या जाल्यार दुयेसाचे क्रिमी
मोसराचे क्रिमी भरल्या जाल्यार हग्याचे क्रिमी भरल्या जाल्यार कोरोना व्हायरसाचे चड मापानं आमकां ते नाश करता आनी त्या देखून आमी ते धुवंक जाय आमच्या हातांक कशे क्रिमी लागले साबू घालून सॅनिटायझर घालून आमी नितळ करता तेच प्रमाणे आमचे काळजी आमी ते नितळ करूंक जाय वॉश युअर हार्ट ह्या पिड्याच्या वेळार आमकां काल म्हणटात की म्हण सांगला मेंटेन डिस्टन्स सोशल डिस्टन्स या फिजिकल डिस्टन्स आनी ह्या संदर्भाचेर देव आमकां कितें सांगता म्हण सांगल्यार मेंटेन डिस्टन्स फ्रॉम इवल वायट जाता न्हू तूं पयस राव त्या वायटाच्या सहवासांत आमी गेल्यार ते वायट आमच्या भितर येता वायट मनशाचो सहवास आमी केल्यार आमी त्या वायट संवयांक बली जाता मेंटेन डिस्टन्स फ्रॉम इवल आमी खाला म्हणटा म्हण सांगल्यार ह्या पिड्यांच्या वेळार इकट्ट जावन रावा नाकात मनशां इकट्ट जावन रावा नाकात मस्तू जाणां सांगाता रावा नाकात पयस पयस रावा म्हणून आनी देव आमकां कितें म्हणटा म्हळ्यार कोट्यापणांत तुमी इकट्ट जावन रावा नाकात कोट्यांच्या सहवासान वायट सवयांच्या सहवासान तुमी रावा नाकात इकट्ट जावन रावा नाकात ताचे तावन पयस सरा कितले पयस आमी तातूंत रावता तितलें आमच्या आत्म्याक चड भलायके बरीत आनी त्या देखून मेंटेन सोशल डिस्टन्स अशें जाल्यार कोट्या सालींत न्हू कोट्या सवयेंत न्हू कोट्या मनशांत न्हू आमी पयस रावंक जाय ह्या दिसांनी आमकां खाले म्हणटात म्हळ्यार मास्क घाल म्हण तोंडाक कित्याक म्हळ्यार आमी कोंकली काडटा आसतना शिंको काडटा आसतना ते व्हायरस आनी एकल्या वचोंक साध्य आसा म्हणून आनी आमी कितें करूंक जाय म्हूण सांगल्यार आमच्या आत्म्याक आनी तशेंच मनाक नितळायचे मास्क घालूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमच्या वरवीं आनी एकल्या कोणाकी आमच्या फातकाचो वसो लागूंक नजो आमच्या वायट मनाचो वसो लागूंक नजो ह्या व्हायरसा खातीर तोंडाक आमी मास्क घालता आनी आमच्या काळजाक आनी मनाक आमी कुरपेशाल्याचे मास्क घालूंक जाय नितळ मनाचे मास्क घालूंक जाय निर्मळ काळजाचे मास्क आमच्या लागीं आसूंक जाय आमकां काले म्हणटात म्हण सांगल्यार शेक हँड दिनाका नमस्ते कर ह्या पयस तावन तूं हालो म्हणून वायट साल आसा जाल्यार आमच्या जिणेंत ह्या आमच्या भोंवतणी वायट सालीची मनशां आसा जाल्यार तांच्या लागीं आमी शेक हँड करूंक वेचे न्ही कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं शेक हँड करूंक गेल्यार आमी ताका बली जाता खोटी साल आसा जाल्यार वायट चिंतपाची मनशां आसा जाल्यार तांच्या मेळींत आमी गेल्यार तांच्या सांगाता बरसो न्हू आमी तांच्या सांगाता एक जाता त्या देखून आमी कालें करचें म्हूण सांगल्यार तांच्या तावन पयस रावूं जाय आमी तांच्या लागीं हात मेळोवंक वेचे न्ही आमी तांचे तावन पयस देवाक आमी लागीं सरत जाय देवाच्या सहवासांत आमी जियोंक जाय आमी तांचो सांगात धरूंक वेचे न्ही डोंट हग ह्या व्हायरसांतून रक्षण जोडच्या खातीर डोंट हग एनीबडी दोज आर इन्फेक्टेड पातकांत पडलेल्या मनशा कडेन आमी पटलून धरूंक वेचे न्ही आमी पातकांत पडलेल्या मनशाक वेंग मारूंक वेचे न्ही ताजी बिरमोत पावूंक जाय तांकां आमी कुमोग करूंक जाय पूण तांच्या पातकाची इश्टगात आमी करूंक वेचे न्ही आमी सॅनिटायझर सारयता हाताक आमी आनी तातूंत आमी कालें करचें म्हूण सांगल्यार आमच्या जिणेंत पातकांत आमी पडल्या जाल्यार आमी कालें करचें म्हळ्यार सॅनिटायझर लागय जाय आमी कळ्ळें म्हूण सांगल्यार देवाचें उतर तें आमकां सॅनिटायझर देवाचें उतर वाचून आमचो आत्मो आनी काळीज आमी नितळ करूंक जाय कितलें चड देवाचें उतर आमी वाचता तितलें चड आमी आमकांच नितळ करून काण घेता ह्या पिड्याच्या वेळार गरज पडल्यार थोडे हेल्पलायन ह्या फोनाक नंबराक तुमी फोन करा म्हूण सांगला
आमच्या जिणेंत पातकाक आमी लागीं आसाव तर आनी आमकां पातकाच्या रिस्केर आसावन बगता तर आमी हेल्पलायन फोन आमी करूं जाय तें कालें म्हळ्यार मागणें देवा लागीं देवाची काकूळट मागचें आमी आमच्या कुडींत इम्युनिटी चड आसा जाल्यार ह्या व्हायरसा विरोध झुजोंक आमकां सखत मेळटा तें इम्युनायजेशन आमच्या कुडी भितर ह्या आमच्या आत्म्यांत आसा जाल्लें कालें म्हण जाल्यार आमचो भावार्थ आनी आमी देवा लागीं माग जाय पवित्र आत्म्याची सकत ती पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या ते भितर आसा जाल्यार आमची इम्युनिटी स्ट्रॉंग आसा म्हूण अर्थ ह्या पातकाचो वसो आमकां लागना देवा लागीं आमी मागया ह्या पिडेतावन आमी शिकोवंक हे सगळे संगती आनी आमच्या आध्यात्मीक जिणी आमी गट करून काणयोक आमी शिकया मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळयता झुजा तळार थंयसर मनीस आसता सैनीक झुजचे फ्रंट लायनाचेर थोडे प्लॅन करतात थोडे सप्लाय दितात पूण निजाकी चड जिवाक रिस्क आसची कोणाक म्हळ्यार फ्रंट लायनाचेर काम करतल्या मनशांक ह्या थंयसर झुजतल्या मनशांक दुस्मानाक ते भोव लागीं आसात आनी ह्या कोरोना व्हायरस ही विस्तारलेल्या वेळार ह्या संदर्भाचेर फ्रंट लायनाचेर आसचे मनीस आसा सबार जाण झुजा तळार वयर लागीं लागशिल्ल्यान झुजचे मनीस आनी ते जावन आसात वैज नर्सां वैद्यकीय सिब्बंदी आनी तशेंच आमी पळयता रस्त्यांचेर पुलीस ह्या सगळ्या खातीर आमी मागया देवाची काकूळट आमी मागया देवाचो आदार आमी मागया देवाचें रक्षण तांच्या खातीर आमी मागया इटलींत लोंबार्डी म्हणल्या कडेन जुलियन उर्बान म्हणलो एकलो दाक्तेर आसलो फाटल्या दिसांनी 38 वर्सांचो दाक्तेर तो काले म्हणटा म्हूण सांगल्यार ताज्या जिणेंत तो केदाळा की देवाक फात गेल्लो न्ही तो आनी ताजे सांगात केदाळे देवाचे कोडी काडचे आनी तामेर केळकुळां करचे मनीस ताजे आवय बापूय मिसा घेताले पूण तो हांसतालो गे तांकां अर्थ जावच्याली सकत केले म्हळ्यार राजावांत कितें समजता रिजन ते मात्र सत म्हणून राजावां बायलें फैत तें प्रकाय ना म्हूण तो म्हणटालो गे आनी असल्या ह्या परिस्थितींत कोरोना व्हायरस हे विस्तारलेल्या संदर्भार आमी पळयता अति चड मरणां जाल्ली इटलींत आनी तो म्हणटा काले म्हूण सांगल्यार सुरविल्या दिसांनी 1-2 मनीस येताले उपरांतल्या दिसांनी डझन आयले ताज्या उपरांत 100 आयले आनी ताज्या मागीर तो म्हणटा मनशांनी आस्पत्रेक वळोन येवंक सुरू जालें की कशें न्हंयत उदक वळोन येता पळय तशें आनी असल्या संदर्भाचेर एक भोव कश्टांचें काम ताणें करूंक पडलें गे ते काले म्हळ्यार आयले इतल्या मनशांक विंगड करचें काले विंगड करचें कोणें वांस जाय कोणें मर जाय म्हणलें विंगड करचें काम कित्याक म्हूण सांगल्यार 60 आनी 60 वर्सां प्रायाचे मनीस तांकां चिकित्सा दिल्यार चड फळां बरीत जायना देखून तांकां विंगड दवरचें ताचे सकयल्या मनशांक वखद दिवचें आनी तांकां राखचें आनी सांबाळचें भोव कश्टाचें काम कोण आमी निर्धार करूं कोणें वांस जाय आनी कोणें मर जाय म्हणून पूण जाल्यार तसले कश्टांचे निर्धार घेवंक ते तांकां काम करी जाय पडलें म्हूण तो म्हणटा आनी तशें जाता आसतना एकलो 72 वर्सां प्रायसो एकलो याजाक आयलो गी आस्पत्रेक भोव अस्कत हातांत बायबल काण घेवन आयलो तो आनी ताणें कितें केलें म्हूण सांगल्यार सगळ्यांनी आंकांत भरलेल्या वेळार दाक्तेर सयत भियोन गेल्यात ह्या मनशाक इतलें कशें सांबाळचें गे म्हणून आनी तसल्या संदर्भाचेर वो प्रायवंत याजाक हातांत बायबल घेवन सगळ्या लागीं वचून ताणें तांकां देवाचें उतर वाचून तांकां धैर्य दिलें बुजवण दिली आनी लोक ताका राखून आसलो गी ताजीं उतरां आयकूंक ताणें वाचची ती पवित्र पुस्तकांत ती उतरां आयकूंक आनी ती बुजवण घेवंक रोख राखून आसलो कित्याक म्हळ्यार वखद ह्या पिडेक ना येत दोळ आस्पत्रेची थंयसर आसलेली सवलत पावना आनी त्या देखून लोक सगळो राखून आसलो ते ह्या जाकान वाचचे देवाचें उतरां आयकूंक आनी तांतू धांवन बुजवण घेवंक एका रितीचो उल्हास आनी प्रकाश मनशांच्या तोंडाचेर आयिल्लो ताणें पळयलो गे 9 दीस त्या याजकान वावर केल्या उपरांत लागीं सुमार 120 मनशांक बुजवण दिवन तांकां धैर्य दिवन तांकां हुरूप दिवन तांच्या
तोंडाचेर प्रकाश फांकसो केल्लो तो याजाक मरण पावलो. आनी तो धाकटेर म्हणटा उर्बान जुलियान, देवाक हांव येदोळ पातयेन येतलो, पूण आतां हांव देवा तें परत पाटयें येयलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. वो धाकटेर तो म्हणटा काले म्हूण सांगल्यार ह्या पिडेतावन वर्ती संगत हांव शिकलां. काले म्हूण सांगल्यार ह्या वखदा वरवीं जायनातलें, वैद्यकीय ह्या क्षेत्रान जायनातलें, करतलो एकलो आसा, देव आसा. आनी त्या देखून म्हज्या जिणेंत हे वर्ते सत हांव शिकलां. तो याजाक म्हज्या फुडें गेला आनी हांव थोड्या तेंपान हांव वचोंक पूण म्हाका वर्ती दादोस काय आसा. कित्याक म्हळ्यार हांव ही एक वर्ती संगत हांव शिकलां म्हणून. म्हाका न्हू इटलीन सुमार 40 आनी 1000 मनशां आस्पत्र्यांत आशिल्ल्या कडेन तातूंत सुमार 10,000 डाक्टरां आनी नर्सां पिडेक बली जाल्लीं आसात. कित्याक म्हळ्यार ती फ्रंट लायनाचेर आसात, पिडेस्तां लागीं रावन सेवा करतात, तांचो जीव रिस्काचेर आसा. आमच्याच देशांत एकाच हॉस्पिटलांत 26 नर्सां आनी 1 डाक्टर ह्या पिडेक बली जाल्ले आमकां पळोवंक मेळटात. एक आस्पत्र सगळी कंटेनमेंट करून विंगडत दवरलेली आमकां पळोवंक मेळटा. आनी एका नांवार्थीक आस्पत्रेंत तशेंच सुमार लागीं 14 जण वैद्यकीय सिब्बंदी ह्या पिडेक बली जाल्लीं आसात. मनशाचो जीव राखच्या खातीर ती आपलो जीव रिस्केचेर घालून सेवा करता. तांच्या खातीर आमी मागया मोगाच्यान. त्या याजाका बरी 7 जाणां पिडेस्तांक तांकां आशिर्वाद दिवच्या खातीर ती याजाक ते आज सेवा करतात वीर जावन. आमी पळयता मार्गांचेर पुलिसांनी मनशांची सेवा करची पळयता. तांचो जीव रिस्काचेर घालून ती सेवा करतात. असल्या संदर्भाचेर देवाचे विशेष रक्षण ह्या वैद्यकीय क्षेत्रांत काम करतल्या खातीर डाक्टरांक, नर्सांक आनी हेर सिब्बंदीक, पुलिसांक, याजाकांक कोण सकडी सेवा दिवन आसा तांच्या खातीर आमी मागया. आमचो देव आमकां राखचो आनी सांबाळचो देव जावन आसा. आमी पळयता निर्गमन पुस्तकांत 19व्या अध्यायांत देव काले म्हणटा की म्हूण सांगल्यार हांवें तुका गारुडाच्या पाठीर वोवन हाडले बरे वोवन हाडलो म्हणून इजिप्तांत भायर आयला इस्रायल परजेक. द्वितीय पुस्तकांत 1ल्या अध्यायांत आमी पळयता हेच प्रमाणे देवान सांगचें एका भुरग्याक हांवें खांद्यार वोवन हाडलेलें बरी इस्रायल परजेक हांवें तुका वोवन हाडलो म्हणून देव सांगता तें आमकां पळोवंक मेळटा. द्वितीय पुस्तकांत 32व्या अध्यायांत आमी पळयता देवान सांगचें कशें एक गरुड एक सुकणें ताच्या पिलांच्या वयर पारोत करता की तशें तुका हांवें पारोत केला म्हणून. असल्या कश्टांच्या संदर्भाचेर देव आमकां सांगात दिता, आमकां राखता आनी सांबाळटा. आमच्या कश्टांच्या वेळार तो भोव लागींच आसा आमकां. रुदान करतली बागी दोंगरा वयल्या प्रसंगांत जेजून म्हळें रडतली बागी. आज आमी कश्टांत आसा, आज आमी दुखांत आसा आनी असल्या संदर्भाचेर आमचो देव आमच्या तावन पयस ना, बगर आमकां भोव लागींच तो आसा. ताची काकूळट मागया, ताची काकूळट मागया, ताचें रक्षण मागया, ताजो आदार आमी मागया, ताजो आदार आमी मागया. कशें पोरण्या सोल्ल्यांत इस्रायल परजेक ताणें गारुडाच्या पाठीर दवरून हाडलेलें बरें हांवें तुका हाडलो म्हणून त्या देवान सांगलें गी. कशें पिलांक राखच्या त्या सुकण्या बरें हांवें तुका राखलें म्हूण सांगलें गी. कशें एक बापूय आपल्या भुरग्याक खांद्यार दवरून हाडलें बरें तुका हांवें हाडलो म्हूण सांगता गी त्या आरण्यांतल्यान मरुभुमींतल्यान. तशेंच देव सक्कड लोकांक आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी कोण सकडी ह्या पिडे विरोध आपलो जीव रिस्केर घालून झुजतात. डाक्टरां, नर्सां, वैद्यकीय सिब्बंदी, पुलीस, याजक आनी तामेर कोण सकडी स्वयंसेवक जावन काम करतात तांच्या सर्वां खातीर आमी मागया. देवाचें रक्षण विशेष रितीन तांच्या खातीर आमी मागया. तांच्या कुटुंबां खातीर आमी मागया. तांकां कुटुंब आसा, भुरगीं आसात, देवाचें विशेष रक्षण तांच्या खातीर आमी मागया. तांकां भोव गरजेचें. एका मागण्या उपरांत कंथार आमी गावया आनी त्या कंथारांत देवाचो आदार तांच्या खातीर मागया.
ताचे पयले एक मागणें आमी ह्या व्यक्ती खातीर प्रत्येक रितीन मागया. सर्गीच्या बापा, ह्या दिसांनी आमच्या भोंवतणी विस्तारलेली ही कोरोना व्हायरस पिडा आमी पळयत आसा. ह्या पिडे वरवीं जायते कश्ट आकांत मनशांक आयलेले आमकां पळोवंक मेळटात. तूं जावन आसाय काकुळतीचो आमचो बाप. आमी जायते फावटी तुका अविधेय जावन चुकोवन पडल्या, त्या खातीर आमी पाश्चात्ताप पावता. सर्गीच्या बापा, आमच्या भोंवतणी आयिल्ली पिडा ती जाता तितले बेगीन निवार म्हूण मागता आसतना त्या पिडे वखद मेळच्या खातीर आमी मागता. प्रत्येक रितीन आमी मागता तुजी काकुळट आनी तुजे आशिर्वाद. ह्या पिडे विरोध झुजतल्या सर्व धाकटेरांक नर्सांक तूं राख आनी सांबाळ. मोगाळा सोमया जेजू, मनशांची सोडवण करच्या खातीर वर्तो वैज जावन ह्या संवसारांत तूं आयलोय. कुर्ड्यांक दिश्ट तुवें दिली, तोंड्यांनी सलाशें केलें, कोडकारांक नितळ तुवें केलें, आर मारल्या उठोवन सलाशें केलें. वैजा भितरलो वैज वर्तो वैज तूं जावन आसाय. 38 वर्सां जावन उठोवन चलोवन जायनातल्याक तुवें उठोवन सलाशें केलें. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना सोम्या. तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. आज आमच्या भोंवतणी ह्या कोरोना व्हायरस पिडे विरोध झुजतल्या सर्व धाकटेरांक आनी नर्सांक राख आनी सांबाळ. तुवें गूण केल्लें तें काम ती आज आस्पत्र्यांनी करीत आसात. तांचो जीव रिस्केर घालून करीत आसात. तांच्या खातीर तुजें रक्षण मागता. शिस्त सांबाळच्या खातीर पुलीस तांचें कर्तव्य करीत आसात. आपलो जीव रिस्केर घाल. तुज्या ह्या जाका आज लोकांक आशिर्वाद दिवच्या खातीर आनी तशेंच माया मोगाचे कर्ण्यो करच्या खातीर लोकांक सांगात घेवन वो वावर करतात. तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तुजो गुण करचो हात तांचेर उबार सोम्या. रक्षण तांकां दी. तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक रितीन तांकां सगळ्यांक राख आनी सांबाळ सोम्या. तूं जावन आसाय वर्तो वैज. तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंच ना म्हूण आमी पातयेता. तुजो हात विस्तार. ही पिडा नपयस जावन दी सोम्या जेजू. तुजे मुखार खंयचीच वायट सकत रावना, ती पळोवन धांवता. तुजे मुखार खंयचीच पिडा रावना, ती गूण जाता. ह्या वेळार आमी मागता ह्या पिडे विरोध झुजतल्या सर्व धैर्यादीक व्यक्ती खातीर आपलो जीव रिस्केर घालून झुजच्या समेस्तां खातीर आमी मागता सोम्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. काकुळत मुची कर देवा, काकुळती सोतूं सागो. अपराध मुझे दोन काढ नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासड दोवो कर. दुखेस्त आनी कलत्या काळजाच्या सोम्या तूं तिरस्कार करिना. होम बलियो अर्पाना तुका मानवाना. तुका जाय कालतें काळीज. मोरणांतलो म्हाका निवर देवा. जीन तुजी न्हीद गाजयतली. उगड मुझे वोट परत ये सर्वेस्परा. निरंतर ते स्तुती गावदी. एक निर्मळ काळीज रोसून दी. नवो आत्मो मुझे भितर घाल. उल्हासाचो नाद म्हाका परत आयकूंक दी. सडवोनेसो संतोष तीर सांबाळ. काकुळत मुजी कर देवा. काकुळती सोतूं सागो. अपराध मुझे दोन काढ नितळ म्हाका कर. हिमा प्रासड दोवो कर. अपराध
एकाद मुझे दोन काढ नितळ माका कर हिमा प्रास सड दो कर